शशी दट्टुतान तोडी उतरा इल्लेश विग्गी आणि इल्लेश लग्गी ही जाऊन असली लाईनवेची वंशावर तशेंच जाऊ ना की तुमकां ऐकता ना हांव राखून आसा केदारा मुग्ध जाता म्हणून म्हजे इल्लें आसा जस्ट रप्पात ओके हांव चड वेळ करना नेल्सन बोब मारता विकी मुग्ध येयले म्हणून ताजें मस्त आसता न्ही सो देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक हांव पयलें देव बरें करूं म्हणटा धन्य देवाक आयचो दीस आयची वेळ घडी म्हज्या जिवितांत फाव केल्ल्याक तशेंच हांव उडास करतां देवादीन जाल्ल्या म्हज्या मायचो फिलिपी मामाचो आनी म्हजे आप्तमित्र जावन आशिल्ले लॉयड आनी जीवन हांचो तुमचे बेसांव आमच्या वयर आसतले म्हण पाती येता हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या रेस्पेराचे मिस भेटयिल्ल्या फादर जयप्रकाश आनी सर पाद्रेबांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या आनी लायनवीच्या मम्मी डॅडीचो भाऊ भयण रवी जेविटा स्वीटी कॉलिन निश्मा लवली किशन ओशन हांचो हांव उपकार बावडोंक आशेतां आनी मामाचो आनी सुनिता मम्मीचो आनी तांकां सहकार दिल्ल्या सर्वांचो म्हज्या रोसाचें कार्य बऱ्या तरान जालां तर ताका कारान हानी जावन आसात देव बरें करूं आनी मामा हांव देव बरें करूं आशेतां आमच्या कार्याक हजार जावंक दुबय तावन आयिल्ल्या स्टीवन फेरावो फॅमिली रितेश फेरावो फॅमिली रितेश इडल्यो आहात रे आनी आयच्या दिसा स्टीवना विशीं जर तर हांव उलयना तर देव खंडीत म्हाका बुक्स वचना स्टीवन एक म्हज्या जिवितांत आसा तर खंडीत ते एक म्हाका देवाचे बेसांव म्हणयेत म्हज्या जिणेंत हर एक मेटार ताचो मोठो सहकार आसा म्हण सांगूंक हांव दुबावना कितेंय म्हज्या जिवितांत घुसपड गोंदळ जाल्यार एक दट्टू बरी ताणें म्हाका सांगात दिला कितेंय हांव सेम मिस्टेक रिपीट केल्यार ताणें सांगचें आसा नीक पंद इंक सहकार मार इतले सहकार दिवच्या ताका थोडे फावटी म्हज्या तावन बेजार जाला जावंक पुरो त्या पासत हांव ह्या वेळार सूख मागता आनी थँक्यू सो मच फॉर एवरीथींग तशेंच दुबय तावन आयिल्ल्या सुदीप अँड फॅमिली थँक्यू सो मच तशेंच नवीन अँड लविना फॅमिली अशोक फॅमिली मेल्विन कलाकुल फॅमिली हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कारणा निमती आमच्या कार्याक हजार जावंक जायनातल्या म्हजो धनी जॉन लॅन्सी डिसोजा म्हजो इश्ट जावन आसचे अरुण गॉडवीन आनी ह्या मानेस्तान म्हजे लागीं एक प्रॉमीस केल्लें हांव स्टेटस घालता जाल्यार तुज्या काजाराचेर स्टेटस हांवें घालचें रे म्हणून गॉडी आज म्हजें काजार रे बट काल करचें ताच्या पुतान विचारलें डॅडा तूं कितें स्टेटस घाली ना म्हणून त्या एका कारणाक खातीर ताणें मागीर दुसरें स्टेटस घाला ताणें मागीर तशेंच हांव उपकार बोलतां डॅनी बाय आमचो दुबयचो फ्रेंड आनी ताजी फॅमिली क्लिंटन फॅमिली टीम सनशायन मेंबर्स टीम IXC मेंबर्स फातिमा बॉयज उलिया बॉयज आनी तशेंच मसराक वखद ना टीम मेंबर्स हांकां देव बरें करूं म्हणटा फाटल्या 3 दीस जावन आमकां कसलेंच टेन्शन दिनासतना भोव सोबीत रितीन कार्य सोबयल्ल्या क्वीन मीट डेकोरेटर्सच्या संद्यांक सानिलाक आनी ऑनर सचिताक म्हज्या इश्टाक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आज म्हाका देडो जावन रावून सहकार दिल्ल्या शेल्डन आनी तशेंच शर्लीक हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या फावटी दुबय तावन हांव बचपे लँड जाताना 1-2 बुडवे मेळ्ळे म्हाका सत सांगता फाटल्या 2 हप्ते तावन आमचे सांगता बुडवे बरी आसले ते जावन आसात मेल्लो आनी नेस्टन आनी तांचे सांगता 2 आनी ल्हान बुडवे आसले केरला आनी ॲस्टन फाटल्या 2 हप्ते तावन तांणी आमकां मस्त सहकार केला तांचो हांव केदाराय तुमचो उपकार हांव विसरना अकरेक ह्या दिसा म्हजे सांगता लग्ना बेसांत एक जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या गुलुगुलूक हांव देव बरें करूं म्हणटा लव यू गुलुगुलू थँक्यू देव बरें करूं सांज आयली सकाळ आयली हो 7वो दीस देव बरें करूं म्हणून 7वो दीस आलो हांगा आतां आनी म्हजे कडेन सांगलें म्हाका रिप्लाय एक चड आहा म्हाका एक 7 मिनटां जाय म्हणून
हांवें त्या दाडा सांगलें 7 मिनटान तूं मुख दोवचें बरें दिसूंक दिसना तूं 17 मिनिटां काण घेताय म्हणून 17 मिनिटां काण गेल्यार तसो दीस आज उलोवचें बरें ना पूण कार्ये वेळार मुख दोवन दिता हो म्हजो भावार्थ हो म्हजो बरवसो तो घट्ट आसा ही म्हजी गॅरंटी सिद्धराम्याच्या गॅरंटीच्या की घट्टा देखील तुमच्या हातांत आमी एक वायन असो ग्लास दिल्लो आसा गी थोड्यांनी आमेन केलो आनी खंय आसो नाही गे एक गडी बरोबर आपण कमान आसलो एक गडी बरोबर खाली असल्यारी वण्णा उबारा आणि आमच्या मगाच्या शशी आणि लाईनवे तुमच्या खातीर हो शॅम्पेन आणि वायन असो ग्लास उबार दाव काजरी जिवीत म्हणल्यार रानाक वसा मोग म्हणली पाना गुंठा पातयेनी म्हणल्यार बुडकुल्यान गेला सोसणी खाय म्हणलो उजो दिया तेदना जाता आमचो दिकसो गोडसो कसाय सकाळी एक कुलेर सांजे अर्दें कुलेर पियेया खंडी जावन तुमच्या लग्नाची विनंदन जातलें भुरग्यांक पळोवचें बाग नातरांक उखलचें बाग पंतुरांक धरचें बाग शेंतुरांक सोलोवचें बाग देव्या सोद्या फावो करून नाशेवन हो ग्लास उबारया जोरान एक बिटी चियर्स म्हणया घट्ट आवाज उठोवया 3, 2, 1 लेट्स ऑल से थँक यू रॉड्रिगस केटरर्स